सर तुम्ही नवे आता CCTV लोक जे कितें म्हणटा ब्लॅक स्पॉट आशिल्ले ते तुमी आता CCTV कॅमेरा हे केल्यात इन्स्टॉल केल्यात आनी तातूंत तुमकां जायते लोक अशे गार्बेज उडयतना परतून मेळटा. सो तुमी हेचेर कितें हे करता? CCTV बसयल्या आसता खातीर न्ही नॉर्मली सदांच सगळ्या म्युन्सिपालिटीचेर आरोप करतात की मडगांवां गार्बेज जाता म्युन्सिपालिटी कांयच कॅर घेना. आतां CCTV बसयल्ले कारणाचेर कळ्ळें की ही गार्बेज खंयच्यान तरी भायल्यान हाडून उडयली वता. ही मडगांवकाराची हांव सदांच सांगतलों रावणफोंडार म्हज्या वार्डार रिंग रोडाचेर गार्बेज उडयली वताली आनी सगळे कोण हो व्हिडियो काडटलो कोण तो व्हिडियो काडटलो कावन्सिलर कांय पळयना म्युन्सिपालिटी कांय पळयना बेश्टेच एलिगेशन करताले. आतां CCTV बसयतकीर कळ्ळें की पयर आमी एक गाडी धरली तो डेसेंत येता गाडी ओपन करता आनी धायो पोटली उडयता. ताका आमी पयलीं नोट केल्लो एमीन ताका पयलीं नोट केल्लो तसोच तो सेम पोटली उडयतालो. आमकां डेली थंय सेम पोटल्यो मेळटाल्यो. ज्या दिसा CCTV बसयतकीर तो आयडेंटिफाय जालो CCTV कॅमेराचेर ताणें कळ्ळें की होच मनीस तो पयलीं उडयतालो अशें. ती गाडी आमी ताजी पयर धरली सीज केली आनी ताका 25,000 रुपीज फायन मारली. तशीच आज परते 2 गाडयो डिटेन केल्ले कडेन आसात. सो अशे लोक हे भायले गार्बेज हाडून उडयतात. आतां कोण खंयच्यान हाडटा तें आमकां कळना. आमी कितें करता आमी कितें आसा डिटेल ती चवकशी करपाक वचना पूण चवकशी आतां करची पडटली कारण सदांच एलिगेशन येतालें की मडगांव म्युन्सिपालिटी गार्बेज जाता आमी क्रिएट करना. आमी आमचे एजन्सीचेर खरें म्हणल्यार एमीचें कौतूक करपाचें. ताणें टोटल कीन टॅक्निकल सेक्शनाचो एमी आसतना पसून आनी कीन इंट्रस्ट सन्सिडार आनी गार्बेजेर दवरल्या. म्हणजे पूर्ण संपूर्ण म्हजो आनी चीफ ऑफिसर पूर्ण ताका आमी फूल सपोर्ट करतात. आज बसून हांव ताणें एक नवें आनीक एक कॅमेरा एक फातोडा खंय तरी कॅमेरा तो विजिबल जायना म्हूण ताणें नवो बसोवपाचो. हांव इमिजिएटली म्हणलें ताका बसय नवो बसय तो मागीर खंय दुसरे कडेन बसोवपाचो. पूण हांव तुमचे प्रेसा मार्फत लोकांक अपील करतां गार्बेज सगळे कडेन डोर टू डोर गार्बेज व्हरतात. हॉटेल्साची पसून गार्बेज आसल्यार हॉटेलाचीय गार्बेज व्हरतात. प्लीज रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक आमकां फायन मारपाक बरें दिसना. 25,000 रुपया 50,000 रुपया फायन मारपाक आमकां बरें दिसना कारण फायन मारतकीर मागीर म्युन्सिपालिटी तें म्हणटा आपल्या धरली तो आनी पयलीं हेका रिक्वेस्ट करता. पूण कशें जाता प्रत्येकान समजूंक जाय आपलो घरांतलो कचरो व्हरून दुसरे कडेन खंय तरी वायल्यार उडोवप. आमचे डोर आमकां फोन करात आमी व्हरपा येता न्ही. आमी लिमीट आमचे चार्जीस कितें व्हडले आसनात आमी व्हरपा वतात व्हरूंक शकतात कळ्ळें न्ही. थोडे रातचे हॉटेलाचे पयर आतां हांवें कोण एकल्या भुरग्याक धरलो म्हजे गार्डन आमगे म्युन्सिपालिटी प्रोग्राम आशिल्लो प्रोग्राम एक काबार जावन सगळें वायंड अप करताले भायर एकलो पोती भर चिकनाचे पांये घेतल्या आनी तो आपलें नांव सांगता म्हजें नांव अमकें 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 आपल्याक अमकें अमकें दिलां आनी सगळ्या कुत्र्यांक घाल म्हणून सगळे कुत्र्यांक घाल म्हणून तो ओपन सांगता तो अमक्या मनशान आपल्या पोती भरून तो दिला कळ्ळें न्ही. सो अशें जावंक जायना. प्रत्येकान धंदो करता ताणें चिंतचें की बाबा आमी जाता तितलो निवळ दवरपाचे प्रयत्न करता. आमी कितले एफर्ट करतात. आतां गेल्ले 8 ते 10 दीस जाले पळय टोटल म्युन्सिपालिटीचे लेबर सनसड्यार आहा. टोटल सनसड निवळ करून घेतला म्हणजे ड्रेन जावंये रोड जावंये झुडूप जावंये सगळें ग्रास कटींग सगळें झाडां बिडां मारून सगळें निवळ केलें कित्याक सनसड्यार अजूनय काम चलता. आजूय लेबर गेले कडेन आजूय काम चलता. आज एक आमची मेन एक व्हडली गटर 2 मिटर डीप ड्रेन आहा ती ड्रेन आज निवळ करता. सो इतले एफर्ट आमी करतात आनी मागीर लोक अशें करतकीर मागीर वायट दिसता. सो हांव लोकां कडेन अपील करतां आनीक बाकीचें कितें आसा तें तुमकां सगळें एमी सांगतलो. 2 दीस पयलीं आमी एक गाडी धरली ट्रेस केल्ली CCTV कॅमेराचेर ताका आमी 25,000 रुपया फायन मारून पुलिसेन ती गाडी हाडून सीज करून ती मागीर सोडली. सेम स्पॉटाचेर इतलो आमचो मिडिया सगळे मिडिया मार्फत सगळे पब्लिसिटी जावन सुद्दां सेम स्पॉटाचेर परती काल आमकां आनी एक गाडी मेळ्ळी. ती गाडी अंदर पळयता जाल्यार तुमी ताणी अक्षरशा बरी हायफाय गाडी सिटाचेर भरून तेणी कचरो भरून हाडला. सिटाचेर फाटल्या सायडीन तेणी गाडी लोड करून हाडला. हाजी पोलीस कंप्लेन आज जाल्ली आसा. परत आनी 2 टू व्हिलर्सय मेळ्ळ्यो आसा तेची पोलीस कंप्लेन जाल्ली आसा.
काही लोकांक जेन्ना आमी अशें मेळटा वाटेर की बाबा तूं कचरो कित्याक उडयता ते म्हणटा ना आमचो वेस्ट व्हरपाक आयिल्ला जाल्यार सुद्दां ताका एक प्रोसिजर आसा. प्रत्येक आमची जी डोर टू डोर कलेक्शन आसा इट इज अ चार्जेबल. लोक तेच्या खातीर पयशे भरता आपले. सो लोकांक एवरी अधिकार आसा की तांणी म्युन्सिपालिटीक कॉल करून सांगचें. जावं सुपरवायझर आमचे फिल्डार आसा आमी एवरी टायम तेंचे नंबर आमी बॅनर लावन ते सगळ्यांक सर्क्युलेट केल्ले आसा. तरी आसतना आमी आतां रिसंटली एक वॉट्सॅप नंबर स्पेशली फॉर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट ताजेर जर कंप्लेन केली जाल्यार ते इमिजिएटली विथीन आमी म्हणटा 24 hours आमी 24 hours न्हू विथीन 2 to 3 hours आमचो मनीस वचून ती एटेंड करता. तो वॉट्सॅप नंबर आमी जाय परत एकदां तुमकां तुमच्या मार्फत हांव तो दिवपाक सोदतां. वॉट्सॅप नंबर आसा 9111228200 9111228200. ह्या नंबराचेर जर आमकां एक वॉट्सॅप मॅसेज सुद्दां जर आयली की अमके कडलो जर गार्बेज काडूना आमी एश्युरन्स दिता की विथीन 2 to 3 hours आमी ती एटेंड करता. इतली आमची इफेक्टीव डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम आनी ऑनलायन मॅनेजमेंट ते रिपोर्टींग जावं आमचे सगळे इफेक्टिवली चालू आसा. आणि कितले ब्लॅक स्पॉट अशे उरल्या तेजेर कॅमेरा इन्स्टॉल करपाची गरज आसा? सद्याक आमी ऑलमोस्ट एज अ ट्रायल बेसीस म्हण कशें चलता वेदर आमकां ते सक्सेसफूल जातले काय ना जातले ह्या खातीर आमी 11 स्पॉटाचेर सद्याक इन्स्टॉल केल्लो आसा. आनी तेजे आतां जर ती बाकीच्याचे अजुनूय विवींग आमचे सुरू आसा तेजे सगळ्याचे जर इफेक्टिवनेस पळयले जाल्यार म्हाका दिसता आनी बसोवपाची गरज ना. ह्या मॅसेजीचेर जर आमी जर सगळ्याक वायलेट जाले की सर्क्युलेट जाले की बाबा आमी एक इफेक्टीव सिस्टम केल्ली आसा म्हाका दिसता आनी बसोवपाची गरज पडटली आमकां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.